शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर अजून मेरेन एक्टिविस्ट आहा, पॉलिटिशियन जावंक ना. आतां तुमी ते म्हाजें स्टेटमेंट कशें कितें घेतलां तें म्हाका खबर ना. म्हाजी जी हालीं म्हादईचेर जी स्टेटमेंटां येता न्हू, हांवें बाकीचो एक्टिविजम मातसो सायडीक दवरला आनी आय एम स्पिकींग ओन्ली ऑन म्हादई. हांव म्हाजें जें कितें उलोवप आहा तें म्हादईचेरूच जाता. आनी म्हादई बद्दल हांवें पयलींच सगळ्या आख्ख्या गोंयकारांक आझाद मैदाना वयल्यान म्हाज्या स्टेटमेंटान सांगलेलें आहा, म्हादई वाचोवपाक जर BJP फुडें सरता हांव तेंच्या वांगडा उबो रावतलो, काँग्रेस फुडें सरता तेंच्या वांगडा उबो रावतलो, आम आदमी पार्टी फुडें सरता तेंच्या वांगडा उबो रावतलो, TMC सरता हांव तेंच्या वांगडा रावपाक रेडी आहा, RG फुडें सरता हांव रावपाक रेडी आहा, गोवा फॉरवर्ड फुडें सरता हांव रावपाक रेडी आहा, MG फुडें सरता हांव रावपाक रेडी आहा आनी बाकीचे पार्टी जे गोंयान आसात तेंच्या बरोबर हांव म्हादई खातीर रावपाक रेडी आहा. कित्याक तर म्हाका खबर आहा कर्नाटका म्हादई इशूचेर एकवटान आसा आनी आमकां गोंयान तो एकवट जावो म्हणून हांवें काल स्टेटमेंट केलेलें की RG सुद्दां जें काम करता खबर आहा तें एप्रिशिएट म्हणून. कित्याक सांग, ते लोक भायर सरले आनी ते RGन आमचे गोंयकार आहा म्हणून हांवें स्टेटमेंट केला, भायले लोक ना भितून, कळ्ळें तुका. सो हांव कितें म्हणटा, म्हाका BJPचो रोल दाखया न्हू, तेचेर कितें आहा ते खंय भायर सरले. म्हाका काँग्रेसीचो रोल दाखया न्हू, पळय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन इशू सॉल्व जायनात, प्रेस कॉन्फरन्साक भाशणां दिवन, स्टेजी घालून व्हडले व्हडले भाशणां दिवन हो प्रॉब्लम सॉल्व जावचो ना. हांवें पयलींच्यानूच सांगलां, आयज आमकां जाय जन आंदोलन सगळ्या गोंयच्या लोकांनी एक जावन आमकां आयज जन आंदोलन करपाची गरज आसा. आतां म्हाका तुमी खूब जाणांनी क्रिटिसायज केला की हांव खंय रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सपोर्ट करता म्हणून. हांव गोंयकारांक सपोर्ट करता. पार्टी एजेंडा कितें आहा तो म्हाका खबर ना, पार्टी कोणा वांगडा भितूनसून घुसपा गोंदळ करता तो म्हाका खबर ना. पयर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एक होळी पत्रिका छापली आनी CM कडेन व्हरोन दिली. ती होळी पत्रिका तेचो हांवें निशेध केला दुसऱ्या दिसा. हांवें निशेध कित्याक केला तर आयज होळी पत्रिका छापून इन्विटेशन दिवपाक टायम ना. आयज डायरेक्ट ते जर सपोज तेंचे जे प्रेजिडेंट आनी कोण आहात ते जर CM कडेन गेल्ले न्हू, तेंच्यांनी CMक इतलेंच सांगूंक जाय आसलेलें की बाबा रे CM आतां DPR सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केला आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान कोण बसले तर तुमचे BJPचे लोक बसले आनी ते जर तुमकां जर आयज आमच्या उदकाच्या इशूचेर जर आयकनात सपोज जाल्यार आनी उलोवन काय फायदो ना. सो तुमी रिजायन जावंक जाय 40 जाणांनी. हांव तेच पॉलिटिशियन म्हणिना, 40 जाणांनी रिजायन जावपाक जाय आनी एक दाखोवन दिवपाक जाय गोंयकारांक जन आंदोलन कशें आसता तें. तशेंच आयज जे RGचे लोक जे गेल्लेले न्हू, RGचे लोक CM कडेन गेल्लेले की ते होळी पत्रिका दिवपाक, तेन्ना म्हाजें म्हणणें कितें, तुमी RGचे जे लोक आहात न्हू ते तुमी CMच्या अगेन्स्टूच आहात मरे, तेंच्या अगेन्स्टूच उलयतात मरे. मागीर पयर तेंकां होळी पत्रिका कित्याक दिवपाक गेले, तीच होळी पत्रिका घेवन बाकीच्या लोकांक लागीं करून ते हें करपाक डिस्कशन करपाक जाय आसलेलें. काल जे हांवें एड्रेस केला न्हू, हांव परत येता, हें करूं नाका, रॉंग घेवं नाका. कित्याक सांग, म्हाजो हेतू आसलेलो गोंयकार एक जावपाचें मरे. एक तुका हांव सांगूंक सोदतां, हांवें मरे एकदां विरेश बोरकराक एप्रिशिएट केलो, तेणी बरें काम केलें. मँग्रुव्ज बीन ते कातरताले न्हू, ते लँड फिलिंग करताले न्हू, थंयसर तेज्यान बरो. हांव पळय म्हाजें कशें आहा, कोण बरें काम करता न्हू हांव ताका एप्रिशिएट करता, तो रुलींग आसूं नाल्यार ऑपोजिशन. फाल्यां काही BJPन जर वचून DPR थंयच्यान कॅन्सल करून हाडलो न्हू, हांव BJPक असो सॅल्यूट मारपी सारको. BJP कित्याक सांग, हाडलो म्हणून म्हादई उरली म्हणून, वाचया तुमी कोणूय वाचया, ती म्हाका प्रॉब्लम ना. आयज जे आमच्या गोंयान कितें जे राजकारण चल्लां न्हू, तर रेव्होल्युशनरी गोवन्स डायरेक्ट नांव घेवन सांगता. तुमी जे थोडे मेंबर आहात न्हू, थोडे म्हाका लायक करता, थोडे म्हाका लायक करिना. म्हाज्या आयज फेसबुकाचेर तुमी कमेंट मारता की शंकर बोळजी तूं घाटयांचेर उलय म्हणून. हांव रे कित्याक उलोव त्या घाटयांचेर? हांवें तांकां जल्माक हाडल्यात. अरे ते स्वता जल्माक येयल्यात मरे आनी आपल्या पोटा खातीर ते हांगासर आहात मरे. तुमचे राजकारणी आहात न्हू, तेंच्यांनी तांकां हांगा स्थायीक केल्यात मरे. शंकर बोळजीन रेशन कार्डां वोटींग कार्डां दिवंक नासलेली आनी हांव तांकां, म्हाका म्हाज्या आवय बापायन कोणाक गाळी घाल म्हणून शिकोवंकूच ना. आनी हांव तुमचे स्टेटमेंटाचो निशेध करता, छाती ठोकून निशेध करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे तुमी जे म्हाज्या फेसबुकाचेर घालतात ते, दीस इज टोटली रॉंग. तुमी डिवायड अँड रूल तुमी करपाक सोदता. काल कितें हांव बरो उलयलो म्हणून खूश जावं नाका. हांव कोणाचो न्हू, हांव स्वताच्या बापायचो न्हू सत्या खातीर. व शंकर बोळजी सत्या खातीर बापायचो सुद्दां न्हू. हांव बापायक रॉंग जाल्यार रॉंग म्हणपी. आयज जे कन्नडिगा लोक आहा ते पयर आमचो शरण मेट्टी आहा, तेणी स्टेजीर उबो रावन सांगले 3 लाख कन्नडिगा लोक हे मुवमेंट को सपोर्ट करेगा म्हणून. आनी पयर आनी एक स्टेटमेंट म्हाजें आयका, पयरचो जो मुवमेंट जाला न्हू, दॅट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल मुवमेंट न्हू तो गोंयच्या लोकांचो मुवमेंट आनी गोंया लागीं करपाचो मुवमेंट. तो पॉलिटिकल केन्नाच जावंक ना तो. तुमी आतां आयज जे हांवें जे कोण मिटिंगे घडोवन हाडटात तेंचेर तुमी राजकारण करूंक सोदतात न्हू. तुमी राजकारण कित्याक करूंक सोदतात? तुमच्या हातीन जे बसल्यात न्हू सरकारान, कांकणां घातल्यात म्हणून तुमी राजकारण करूंक सोदतात. कित्याक आयज कन्नडिगा लोकांनी सुद्दां ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट केला. आयज कन्नडिगा मुवमेंटान सुद्दां 3 लाख जेन्ना तो म्हणटा खबर आहा मरे, ह्या 3 लाखूच आमकां मेळ्ळ्या पुरो मरे. आयज ही युनिटी, आयज गोंयान कन्नडिगा लोक युनिटी दाखयता, आमचे गोंयकार युनिटी दाखयना. तुमी डिवायड जाल्या सगळ्या पार्टीनी आनी शंकर बोळजीक टार्गेट करता. शंकर बोळजी वन मॅन आर्मी मरे. हांव एकटो मरे, हांव एकटो कचरो उखलता, एकटो जनजागृती करता, सगळें एकटो करता. म्हाका खंयच्या टायमार कोण तुमी उडयत ते सांगूंक जायना.
कितें आनी म्हाका तुमी ब्लेम करता अजून मेरेन हांव पॉलिटिशियन जावंक ना. दुसरें आनी एक सांगता, फक्त कन्नडिगा लोक आहा न्हू तेंच्यांनी सपोर्ट दाखयला. गुजराती लोकांनी सपोर्ट दाखोवंक ना, मारवाडी लोकांनी सपोर्ट दाखोवंक ना, बिहारी लोकांनी सपोर्ट दाखोवंक ना, युपीच्या लोकांनी सपोर्ट दाखोवंक ना, बंगालच्या लोकांनी सपोर्ट दाखोवंक ना. हे सुद्धा गोंयान हे रावतात आनी ते उदीक पितात. ह्या लोकांचो सुद्धा सपोर्ट जावं. आयत्या बिळान नागोबा जावं नाका. आनी ते उदीक जर ना जाल्यार तुमचे धंदे सुद्धा हांगा बंद जातले सगळ्यांचे. हांव आख्या गोंयकारांक एक मेसेज दिवंक सोदतां. आयज गोंयकार म्हणून एक जावपाची गरज आसा. तुमचे प्रेस कॉन्फरन्स, तुमचे स्टेजीर भाशणां बिशणां ती आमकां नाका. हांव अपील करता गोंयकार म्हणून एक जाया कितें आनी गोंयकार म्हणून झगडया आनी ती म्हादई वाचोवया. शंकर पळजीन हें म्हटलें, शंकर ते पळजीन तें म्हटलें, ते खबरी दवरात. हें करूं नाका, रॉंग घेवं नाका. कित्याक सांग, म्हाजो हेतू आसलेलो गोंयकार एक जावपाचें आनी जे गोंयकार तेंच्या भितून आहा तेंकां एप्रिशिएट केला. कित्याक सांग, कोल जो आहा न्हू, कोळसो जो आहा न्हू, आतां काल तेचेर 5 and 6 हेचेर तेंच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्स दिला. तो कोळशाच्या आंदोलनान कोण भायर सरना? कोळशाच्या आंदोलनान कोण भायर सरना? मुर्मुगांवान कोल हँडलिंग जाता, वास्को कोल हँडलिंग जाता, तरी पूण कोण आवाज उठयना. आयज म्हाका सांग, आवाज उठयना जाल्यार आंदोलन कशें जातलें? सो हे जे थोडे लोक आहा जे आर्जिना तेंच्यांनी आंदोलन केलेलें, हांवें एप्रिशिएट केलें तें आंदोलन. म्हाका कोणाक जस्टिफाय करपाची गरज ना. शंकर पळजीचो एक्टिविजम हांव एकटो एक्टिविजम करता, आख्ख्या गोंया खातीर करता आनी जनहितान करता. जे दिसा हांव पॉलिटिकली एफिलिएटेड जालो तुमी म्हाका गाळी मारूंक शकता. कितें आयज गरज आहा, अरे कर्नाटकान जे कर्नाटका रक्षणा वेदिके आहा न्हू, ते सगळे युनायटेड आसा आनी ते युनायटेडली झगडटा. त्या हेचेर हांवें तुमकां अपील केलेली की आयज हे सगळे जे पार्टीज आहा न्हू ते एक जावपाक जाय. आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे पार्टीज आहा न्हू, जे दिल्लीचे पार्टीज आहा तेंच्यांनी आमकां खंयच सपोर्ट करूंक ना. आतां हो इशू 35 वर्सां जालीं चालू आहा. कितें हो इशू 35 वर्सां चालू आहा, काँग्रेसी कडेन सॉल्व जावंक ना, मागीर तुज्या बीजेपी कडेन सॉल्व जावंक ना, एमजी कडेन सॉल्व जावंक ना. आनी आयज तुमी मिरयता आमी सॉल्व करतले म्हणून. सॉल्व करपाचें कांयच ना, रॉकेट सायन्स ना भितून. हितून फक्त कर्नाटकाक डीपीआर जो पास करून दिला न्हू, ह्या आख्ख्या 40 आमदारांनी थंय वचून तो डीपीआर तांकां विड्रॉ कर म्हणून सांगपाची गरज आसा, जे तुमी करपाक सोदिनात. म्हाजो हे तेच आसलेलो आनी हांवें अपील केलेली गोंयच्या पार्टीक सपोर्ट करा. कित्याक सांग, गोंयकार गोंयचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड जावंक शकता. आतां आम आदमी पार्टी कर्नाटकान आम आदमी पार्टी तेंच्या डीपीआराक सपोर्ट करता, बीजेपी डीपीआराक सपोर्ट करता कर्नाटकाची, काँग्रेस कर्नाटकाची डीपीआराक सपोर्ट करता, मागीर आनी खंयचे पार्टी येता डीपीआराक सपोर्ट करता. अरे म्हाका एक सांग, ते तुमचे जर पार्टी तेवटेन सपोर्ट करता, गोंयान तुमी कशे म्हादई वचयतले? 2 टोणाची मांडला कशी उलोव नाका रे, 2 टोणाची मांडला कशी उलोव नाका. हांवें म्हजें फ्रस्ट्रेशन व्यक्त केलां की म्हाजें गोंय म्हाका जाय म्हणून. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आनी बायट दिवन आनी व्हडली स्टेजी घालून इतलो खर्च करून ती आंदोलनां करून हें न्हू व्हडले हे घेवन ते भाशणां दिवन भाशणां ठोकून आमकां आयज म्हादई मेळपाक ना. म्हादई मेळटलो न्हू कितें जाल्यार आमकां रक्त व्हांवचें पडटलें, ग्रावंडार देंवचें पडटलें. आयज आमकां म्हादई खातीर बॉर्डरीचेर सगळें आडोवचें पडटलें, कर्नाटका बॉयकॉट करचें पडटलें. हें कोण तुमी करूंकच सोदिनात. हांवें एक स्टेटमेंट केलें म्हणून तुमकां राग येयलो. मागीर म्हाज्या कोल एजिटेशनान कोण, हांव जेन्ना कोळशाचेर बॉब मारता तेन्ना कोण येनात मरे, आनी कोण तुमी म्हाका सपोर्ट करिनात मरे. हांव तुमचें तें घेवन बसना. हांव ह्या गोंयचो माय भुमीचो पुत्र आनी म्हाका रायट आहा कितें आनी बरें आनी कितें वायट तें. अजून मेरेन शंकर पळजी पॉलिटिकल वचोंक ना. ज्या दिसा पॉलिटिकल जालो न्हू त्या दिसा मागीर तुमी म्हाका गाळी मारले उपकारता. आनी तुका सांगता हांव, तूं म्हाजो फ्रेंड आहा, शंकर पळजीक जळोवपाक मरे कोणाक कापासतात ना. एक सांगता तुका, ह्या शंकर पळजीक तूं जळयतलो, उजो घालतलो, कापासता तुका? कितें लायकी आहा तुजी शंकर पळजीक तशें म्हणपाक? अरे शंकर पळजी गोंया खातीर आनी ईच एंड एवरी जे गोंयचे इशू आहा, बारीकांतले बारीक इशू सुद्दां ह्या शंकर पळजीन एड्रेस स्टेटमेंट केलें त्या दिसा. आर्जीक लॉस ती एक्चुअली तेंच्यांनी पयर जे दिसा मनोज परब पळय, हांव तांकां एप्रिशिएट करता गोंयकार म्हणून ते इनिशिएटिव्स घेतात म्हणून. आयज जी कोणी आंदोलनां करूंक ना न्हू ती आर्जीन केल्या, एप्रिशिएटेड. पूण पयर जेन्ना मनोज परब थंय सीएमा कडेन वचून होळी पत्रिका दिता, खबर आहा तुका? ती लज मरे. होळी पत्रिका सीएमान कित्याक दिवपाक जाय रे म्हाका सांग? होळी पत्रिका दिवपाचो टायम हो. ह्या टायमाचेर तुजे जे लोक आहात न्हू तांकां त्या लोकांक घे आनी त्या बॉर्डरीचेर आमी बसया, सगळे गोंयकार एक जावया. आनी हे पळय थोडे जे कितें आहा न्हू ते मरे डर्टी पॉलिटिक्स जी आहा न्हू हे लोकूय जाणा. हांव उलोवन दाखोवंक शकना, कितें मागीर म्हणटले शंकर पळजी आमकां टार्गेट करता म्हणून. पूण भितूरल्यान घाणेरडें राजकारण जें चल्लां न्हू, बुरशें राजकारण सारकें, कळ्ळें तुका? जे एका वटेन डिवायड सुद्दां करता गोंयकारांक, तें राजकारण बंद जावपाक जाय. पॉलिटिकल पार्टीज आहा न्हू हेंच्यांनी आपले तकलेन एकूच घालपाक जाय की आमी गोंयकार हे म्हादईचें उदीक आमी पिता आनी म्हादई जर आडावली सपोज जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमकां उदीक मेळचें ना म्हणून. ओके, इतलें आनी कांय ना. हेचेर म्हादईचेर पळय, आतां म्हाजो एक्टिविजम सायडीक दवरया. सद्याचो म्हाजो एक्टिविजम म्हादईचेर आनी हेचेर म्हाजेर खूब आरोप जातले सारके. लोक म्हाका टार्गेटूय करतले. हांव कोणाक तुमकां मीठ घालिना. कित्याक शंकरान लंडनासून पयशे घेवंक ना. शंकर पळजीन कोणा खंयच्याच लंडनकारा कडल्यान पयशे घेवंक ना. तुमी म्हाका डोनेशन दिवंक सोदता, हांव तुमकां अकावंट नंबर दीत ना म्हाजो. शंकर पळजीन आयज मेरेन 1,85,000 मोडले एक्टिविजमा खातीर म्हाज्या बोल्सांतले. कोण म्हाका, हांव कोणूच म्हाका हें करपाक शकना, बोट दाखोवंक शकना. आयज जो शंकर पळजी एक्टिविस्ट म्हणून उबो आहा
वो माझे जे फॉलोअर्स आहा जे लोक म्हाका लायक करता एकटो न्हू, माझे फॉलोअर्सांनी माझे जे विचार आहात ते बरे विचार म्हणून म्हाका एक्टिविस्ट म्हणून नांव दिलां. म्हाका खबर ना हांव कितलो फामाद आहा तो. म्हाका कितें दिसता हांव कालच्या भशेनूच आसलेलो कळत दिसता. हांव इतलो व्हडलो म्हाका समजना कितें, पूण आयज जर सपोज म्हाका कोण डिफेम करूंक सोदता न्हू, दॅट इज युअर विश. हांव म्हाजें काम करीत रावतलो. देव बरें करूं.